प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातूचो 14वा विसवोर वोड 12 ते 16 पर्यंत आनी 22 ते 26 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 14 वर्सेस 12 to 16 and 22 to 26। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्काचो मेंढरो मारतात तेन्ना जेजूच्या शिसांनी ताका म्हणलें, तुजें पास्क जेवण करूंक खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? म्हणटोच शारांत वचात आनी उदकाचो कोळसो खांदार मारून वेतो तुमकां एक मनीस मेळटलो, ताच्या फाटल्यान वचात आनी म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्क जेवण करूंक म्हाका दिवपाचो वस्रो खंय आसा अशें तो भितर सरता त्या घराच्या दोनयाक विचारात आनी तो तुमकां माळयेर जेवणाक बरी भाशेन मांडलोलो एक व्हडलो वस्रो दाखयतलो, थंय आमकां तयार करात। अशें सांगून ताणें आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडले। शीस भायर सरून शारांत गेले आनी जेजून सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क जेवणाची तयारी केली। आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड। मागीर पात्र घेतलें आनी देवाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले। सोमेस्त मनशा पासत वारोयलां तें ह्या कोराराचें म्हजें रोगत हें। देवाच्या राजांत हांव नवो सोरो पियेन पर्यंत ह्या फुडें हो सोरो आनीक पिवचो ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां। अशें ताणें तांकां म्हणलें आनी स्तोत्रां गायल्या उपरांत ओलिवेच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसां बरोबर आपलें निमाणें जेवण करता। आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा? जेजू ही सगळी तयारी केल्या उपरांत आपल्या शिसांक म्हणटा, वसात, जी तयारी करपाची आहा ती करात, कित्याक म्हाका जाय तुमचे बरोबर हें निमाणें जेवण केल्लें। आनी त्या निमाण्या जेवणा दिसा जेन्ना ते सगळे एकठांय जातात, भाव भयणीनो, जेजू उणो घेता, काल्स घेता आनी म्हणटा, हें म्हजें मांस, हें म्हजें रगत। आनी तेजे फुडें तो कितें म्हणटा, हें जें रगत हांव वारयतलों, हें आख्ख्या मनशा कुळा पासत हो नवो मानामेंत जो हांव घडोवन हाडटा, त्या मानामेंता वरवीं हांव आतां मनशा कुळाक हांव सरवण दितलों। एके भाशेन जेजू कितें सांगूंक सोदतालो आपल्या शिसांक, तो म्हणटा, हांव आतां म्हज्या रोगतान एक नवो मानामेंत ज्या भाशेन सगळ्या मनशा कुळाचो जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता तांचे पासत हांव मरतलों आनी म्हज्या रोगतान तांकां हांव सरवण दितलों। आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की जें जेजून सांगलेलें तें घडोवन येयलें। जें जेजून आपल्या शिसांक पयलेंच सांगलें की तो खुर्सार मरतलो, तो 3 दिसां उपरांत पुनरुत्थान जातलो, तो आपलें रगत वारोयतलो, हें सगळें घडलें। आनी भाव भयणीनो, आयज 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी जाणो की जेजून हें आमचे पासत केलां म्हणून, आतां आमकां गरज फकत जेजूची भावार्थ दवरपाक। ताणें आमचे पासत खुर्सार कितें केलें तें। आनी जेन्ना आमी जें जेजून खुर्सार केलें ताचेर आमी भावार्थ दवरता, आमचें तोंड उक्तें करून आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सरवणान म्हूण मानून घेता, भाव भयणीनो, कितें घडटा? ताच्या आमोलीक रोगता वरवीं जेजू आमकां नितळ करता, आमची सगळीं पातकां आमकां धुवन काडटा। आनी आतां भाव भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं जाता, देवाचे पूत, देवाच्यो धुवो जाता। म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना इग्रोज मात जेजूच्या आमोलीक रोगता, मांसा आनी रोगता वरवीं ही परब करता, आमकां कसली शिकवण मेळटा? भाव भयणीनो, कितले फावटी आमी मांस खाता, हें रगत पियेता, उणो आनी सोरो पियेता जो जेजूचें मांस आनी रगत जाल्लां तें। पूण भाव भयणीनो, आमी खरेपणी तेजेर भावार्थ दवरता खंय? आमकां ती संवय जाल्या मिसाक वचपाक, कोमयाव घेवपाक, आनी आमी समजता की आमचे भितर जेजू आहा, आमी कांतारां बी करता जेजू आमचे भितर आहा।
पूण खरेपणी आमचे भितर जेजू आहा जाल्यार ताचें उतर आमच्या काळजान रिगून आसूंक जाय, तें आमच्या तोंडाचेर आसूंक जाय, आमच्या जिबेर आसूंक जाय, आमचें मन आमचें चिंतप ताच्या उतराचेर आसूंक जाय. म्हणटच जितलें आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता तितलें आमी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या मनाची नडसुणी करता, तितलें आमी उतर आमी पाळटा. आतां कितें घडटा भाव भयणीनो, आतां जेन्ना आमी तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाळटा, तें उतर आमी कोत्ता, आतां भावार्थ आमच्या जिवितान येता. त्या भावार्था वरवीं आमकां जें जेजून घडोवन हाडलां तें आमकां फावो जाता. आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. ना तर भाव भयणीनो आमी बिश्टें मांस आनी रगत जेजूचें पेल्या आनी खालां जाल्यार, पूण आमी खरेपणी त्या उतराचेर भावार्थ धरिना जाल्यार आमी फकत हें देवसपण करता, आमी फकत एक कायदो पाळटा, आमी खरेपणी तें भावार्थान आमी घेना. आनी जो कोण भावार्थान जेजूचें मांस आनी रगत पियेना, खरेपणी जेजून आमचे पासत खुरसार कितें घेना, ती खास्तीचें फर्मण घेतात. कित्याक भाव भयणीनो, सांत पावलो म्हणटा, जो कोण सजमना की जेजून आमचे पासत कितें केलां तें, आनी तो आतां तो कोमयाव घेता, खरेपणी तें मांस आनी रगत पियेता, तो आपणाचेर एक कास्तीचें फर्मण हाडटा. ती आतां तांकां कसली पिडा येता, दुयेंस येता आनी ती मरोन वेतात. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरे खेरीत भाशेन जेजून आमचे पासत कितें केलां तें ताचेर आमी नियाळ करुया. जेन्ना आमी मिसाक वेता, कोमयाव घेता, आमी खरेपणी तयारी करुया, ताचें उतर आमी वाचुया, ताच्या उतराचेर नियाळ करुया, तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाडूंक, तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान करूंक आमी हो थाराव घेवया. आनी जेन्ना आमी कोमयाव घेता, खरेपणी जेजूक आमच्या भितर आमी ताका आमंत्रण दिता, त्या जेजूक आमचे भितर तेच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक, तेचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाडोंक, तें उतर आमच्या दिसपट्या करून आमच्या भावार्थान आमी चलोंक, एक जैतिवंत जिवीत जियोंक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस सांवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.